ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆ
सुधनिगे नरनाथ देव सुधनिगे आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपी घे भक्तिया आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपी घे भक्तिया आराधने भक्तिया आराधने भक्तिया आराधने सोम्याच्या आमची दिष्टमिदवरनं सौ कीर्तन 121 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तुजे पांय तो निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमाना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरना आसा ह्या पवित्र दिसा ह्या पुणशेतांत सोम्याच्या संगतपणांत हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या क्रिसमसाचो काळ प्राचीत दंडोवणी भक्तीक आराधना मुखांतर सडीत रितीन सोम्याच्या संगतपणांत जियोंक आमकां आपणे आसा आनी ह्या वेळार ह्या ऐन दिसा देवाचें उतार कीर्तन 121 आमकां पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां आनी थंय तावन येता म्हजो आदार म्हणल्या उतराकाल आमचे दीस उबारलेल्या जाग्यार दवरच्याक आमकां आपणे आसा पवित्र पुस्तकांत आमी दोंगर वा उबार जाग्या विशीं विविध सन्निवेशांनी आयकता मोइजेक देव दिश्टीक पडलेलो एका उबार पर्वताचेर देव एलिया प्रवाद्याक आपल्याक दिश्टीक पडलेलें घडीत एका उबार दोंगराचेर जेजो रुपांतर जाल्लें घडीत एका उबार दोंगराचेर दोंगरा वयलो प्रसंग एका उबार जाग्यार तावन जेजू एक वर्ती शिकोवन लोकांक दिता आनी ताच्या की भायर विशेश करून आपणाच्या जिवाचें समर्पण केल्लो जागो एक उबार दोंगर मोगाच्या इश्टानो पवित्र पुस्तकांत विविध हंतांनी देव हे उबार दोंगराचो सन्निवेश आमच्या मुखार दवरता कारण इतलेंच की उबार जागो वा दोंगर म्हणल्यार एक भौगोळीक सन्निवेश न्ही बगार पवित्र जागो म्हणले चिंताप आमचे जावं जाय एक उबार जागो आमची तकली उबारच्याक आमकां अवकाश करून दिता एक उबार जागो एक वरे विंगड सुवात सोम्याच्या संगतपणान भरलेली जावन आसा रुपांतराच्या गणितांत आमी पळयता पेद्रो जाकोब आनी जुआंव जेन्ना जेजूच्या रुपांतराक साक्ष जातात सोम्या आमी हांगा आसले कितलें बरें म्हणल्यार उतराकाल पेद्रो ताच्या कळसाची बोगणां उसारता मोगाच्या इश्टानो कीर्तनगारास तेंचं चिंता आमच्या मुखार दवरून आसा उबार पर्वतांचेर म्हजे दिश्ट हांव लायता आनी थंय तावन म्हाका मेळटा आदार आज आमी ह्या देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत सोम्याच्या संगतपणांत हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या आमची मुखां मळां उबारलेलीं आसात आमचे दोळे उबारलेले आसात क्रिस्ताक देखच्याक क्रिस्ता थंय आमी दिश्ट लावच्याक आनी ताचे मरिफात करपा आनी सकत लाभच्याक ह्या घडये आमी आसांव त्या जाग्यार आमची दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर कसोवचें प्रयत्न करया
आमच्या तकले उबारचे प्रयत्न करया आणि अमरिफात त्यास सोम्याचेर आमी तिसर लावंक त्यास सोम्याक स्तुती आराधन करूंक आमकां आमी आयत करया गावन गीत तुजो हांव मोगता तुजो हांव मोगता जेजू तुजो हांव मोगता आकाळी सदा तुझ्या पायांत राखलो तुझे वाटेना संतलो तुझे संगी हांव राखलो हांव पाटी सळसळा तुझ्या पायांत तुझे वाटेना संतलो तुझे संगी हांव धायतलो हांव पाटी सळसळा तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आकाळी सदा तुझ्या पायांत राखलो तुझे वाटेना संतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सळसळा तुझ्या पायांत राखलो तुझे वाटेना संतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सळसळा हात आमच्या उबारया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 समयाच्या मोठ्या ताळ्याने आम्ही स्तुती करूया मगाच्या इष्टानं समयाक आम्ही स्तुती करूया त्याचे नाव आम्ही उला मारिया उपार पंधराचेर म्हणजे दिसतावन लायता आणि थंयतावन मेळटा म्हाका आदार सर्वेस्वर आमचो राखणो तो निदाना म्हाका रामची सडवड करता आमकां सुटका दिता कीर्तनकाराची भजनां आमचे कर घेता आसतना उबारलेले आमचे दोळे उबारलेले आमचे मुखामळ क्रिस्ता थंय लावन आमी स्तुती करता आसतना देव आमकां आशिर्वादांनी करता ह्या घडयेक तसो जेजू आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा आमचेर हर एकल्यांक ताची मोगाची दीस लावन आसा हर एकल्यांक तो वळखून आसा ह्या घडये समयाची स्तुती आमी करून आसा तेच देव प्रसन्न जावन आमकां आशिर्वादांनी बरें दिवन आमी मागया हालेलुया 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 समयाक आमी पळोवया ताचेर आमची दिस्ट आमी लावन आसतना इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 40 आणि 3
वळयेक आनी मुखार अपुरबायची बसवणी देव करता. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भियेनाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचो नात, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. मोगाचे इश्टानो, सोम्याच्या हजारपणांत आमी आसाव आनी आयन वेळार इसाया प्रवादीचो ग्रंथात 43:3 एक अपुरबायची बासावणी देव मनशा कुळा थंय करता. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना देव ताच्या परजेतय विविध हंतांनी बासावणी करता. दे आर नॉट फेक प्रॉमिसेस. ती केवल उतरांची बासवणी न्ही, बगार ती मोगाची बासवणी. देखून मनशा कुळाच्या जिवितांत देव हंता हंतांनी ही बासवणी रुजू केल्ली गणिता आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. देखून मोगाचे इश्टानो, आज आमी ह्या इसाया प्रवादीच्या उतरांचे, देवाच्या उतरांचे नियाळ करता आसतना देवाचे उतर स्पश्ट आमकां सांगता, भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोस, तूं म्हजोस. ह्या संवसारांत ताणें म्हाका आनी तुका आपणाची करून घेतल्यांत. न्ही केवल पवित्र स्नानाचो संस्कार, बगार ताणें आमकां नांवान आपयलां. मोगाचे इश्टानो, नांव आमच्या हर एकल्याचें अस्तित्व, अवर इंडिविज्युअल आयडेंटिटी. आमची नांवां जो कोण वळखता जाल्यार तो व्यक्ती आमचो मोगाचो, आमचो खरो इश्ट, तो म्हाका समजता, तो म्हाका वळखता म्हणलें अर्थ. देखून जेन्ना देव ही बासवणी करता, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुज्या नांवान तुका आपयला, तूं म्हजोस, असो अर्थ इतलोच की मोगाचे इश्टानो, आमी देवा मुखार आमी हर एकली मोलादीक. देव आमकां हर एकल्यांक वळखता आनी ही वळखवणी न्ही केवल उतराच्या सैलापाची, बगा नीज. कित्याक मुखार सुनो देवाचे उतार आमकां सांगता, तूं उदकान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार तुका तो बुडोवचो नात, उज्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सबारश्यो संगती आजापी रितीन घडल्यात जाल्यार ताका कारण देव, ताका कारण देव. सबार पोटी आमी सांगचें आसा, देवानच म्हाका राखलें, ह्या पिड्यांतले देवानच म्हाका राखलें, त्या अवघडांतले देवानच म्हाका राखलें, एक एक्सिडेंट जावचें आसलें देवानच म्हाका राखलें. असो अर्थ कितें? असो अर्थ इतलोच, बासवणी देवाची, बासवणी देवाची. देव ताची बासवणी मनशा कुळाच्या जिवितांत हंता हंतांनी रुजू करता. देखून मोगाचे इश्टानो, एक घडी बरें साध्य जाता तर आमच्या दोळे आमी धांपया. सोम्या मुखार आमी आसाव, जेजूच्या हजारपणांत आमी आसाव. ह्या घडये जेजू आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा. परत तींच इसाया प्रवादीची उतरां आमच्या कानांनी, आमच्या वंठांनी, आमच्या मोतींत हाडचे प्रयत्न करया. परत तींच उतरां सर्वेस्पर देव अशें सांगता, भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तूं बुडचो नाय, उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार तुका ते लासचो नात, कित्याक तूं जावन आसाय म्हजो, कित्याक हांव तुजो सर्वेस्पर देव, तुजो सडवणदार. मोगाचे इश्टानो, तोच पवित्र देव ह्या उंड्या रुपी ताच्या हजारपण आमचे समोर दिवन आसा. तोच पवित्र देवा थंय आमकां हर एकल्यांक एक जावंक आमकां आपणे आसा. ह्या घडये आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान दाखयलेलो विश्वासी मोग एक घडी बरोगडा आसा काडया. देवान दाखयलेलें तें विशेषता आमच्या जिवितांत एक घडी बरोगडा आसा काडया. आनी त्याच देवा थंय आमची दिश्ट आमी लायता आसतना तीच बासवणी परत आमच्या मोतीक हाडून हें गीत गावंक आमी मुखार सरया.
इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. पौलाकानी सिलासा बंधनले सुटले पौलाकानी सिलासा बंधनले सुटले बंधन स्तुती करताना सर्वं देव तू आयलोय बंधन स्तुती करताना सर्वं देव तू आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लागोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लागोसो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. शत्रक में से अबेदनेगो उचांकले राखले शत्रक में से अबेदनेगो उचांकले राखले उचां स्तुती करताना तनवारे ते बोलले उचां स्तुती करताना तनवारे ते बोलले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लागोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लागोसो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार
वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया होसाना हालेलुया. सोम्याक आमी पळोवया आमच्या काळजांतली बगना सोम्या मुखार उसारचें प्रयत्न आमी करया. म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें सगळें सोम्याक आमी सांगूंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर जो अंजला अध्याय 14 जेजूची उतरां जावन आसात. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. हांव तुमकां बापा थंय आनी तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. मोगाच्या इश्टानो, परत जेजू आमकां एक नवी बसवणी आमच्या मुखार दवरता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचे थंय आनी तुमी म्हजे थंय आसच्याक हांव तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. जेजू आमकां सर्गराजाची बसवणी आमच्या मुखार दवरता. सर्गाक वेची वाट सुलापगी. त्या सवालाक आमकां सामी एक जाप सोदून काडचे प्रयत्न करी जाय. देव आमकां हर एकल्यांक आमी ताचे थंय एक सायजे म्हूण आशेता. देव आमी हर एकल्यांनी ताचे थंय एक सायजे म्हूण आशेता. देखून आमची दोतोर न्हू आमकां कितें सांगता, देवान आमकां रचला तसो मोग करूंक, ताची स्तुती करूंक आनी निमाणें ताचे सांगता सर्गराजांत एक जावंक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत विविध हंतांनी आमी आमचो शेवट आसा करता. आमच्या जिवितांत एक हंतांनी विविध शेवट आसा. भुरग्यापणांत हांव तरणाट्या प्रायाक येता आसतना हांवें बरें शिका जाय, बऱ्या कामाक पावूं जाय. तरणाट प्रायेंतल्यान मुखार वता आसतना एक बरें कुटुंबा जिवीत हांवें आरंभ करी जाय. मुखारसून वता आसतना एक बरो आवय बरी बापूय जावन म्हज्या जिवितांत हांवें बरेंपण जियें जाय, म्हजी जबाबदारी पाळी जाय. विविध हंतांनी विविध उल्लेख वा उद्देश आमच्या जिवितांत आमी दवरता. पण आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ताच्या पटलावदारांक एक उद्देश जेसून आमकां स्पश्ट सांगला आनी तें जावन आसा हांवें आनी तुवें ताचे सांगाता एक जावंक. हांवें आनी तुवें ताचे सांगाता एक जावंक. क्रिस्ती जिविताचो शेवट म्हज्या आनी तुजो जागो सोम्या सांगता. आनी देखून हाच्या सुवार्थेंतली ही उतरां जो अंजला अध्याय 14 आनी ह्या अध्यायांत वळटा आनी मुखार जेजू आमकां स्पश्ट सांगता, हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचे थंय आनी तुमी म्हजे थंय आसच्याक हांव तुमकां बापा सरशी आपोवन व्हरतलो. मोगाच्या इश्टानो, बापा सरची वेची वाट जावन आसा जेजू आनी ह्या वाटेन समकोवच्याक आमकां आदार दिवचो, प्रेरण दिवचो जावन आसा पवित्र आत्मो. देखून ह्या संवसारी जिवितांत देवान आमकां दिल्ली वर्ती बसवणी जावन आसा पवित्र आत्म्याची बसवणी. आनी हो पवित्र आत्मो कितें करता? हो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हजे उद्देश, म्हजी चिंतना, म्हजी दिश्ट, म्हज्यो करण्यो, म्हजे चिंता सगळें पवित्र जावच्याक आमकां आपण दिता. पवित्रपण म्हळ्यार कितें? पवित्रपण म्हळ्यार केवल भायली देख न्ही, भायली देख न्ही,
हांव हात जोडलो हांव पवित्र जालो, हांवें दिबी घाली हांव पवित्र जालो. ना, पवित्रपण म्हळ्यार क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत अवकाश दिवचो. क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत अवकाश दिवचो. हांवें आनी एक क्रिस्त जावचे प्रयत्न करचे. हें पवित्रपण, हें पवित्रपण. देखून म्हज्या जिवितांत हांवें आनी एक क्रिस्त जाय तर म्हाका करपा ती सकत खंयतावन येता, म्हाका ती सकत पवित्रत्म्यातावन येता. ते गडीभर सोमाय आमी दिबी घालया, समेस्त आमी दिबी घालया. जेसू मुखार आमी आसा मोगाचे इश्टानो, आमच्या हात आमी सोडया, आमच्या हात आमी सोडया. ह्या घडये पवित्रपणाच्या जिविताक जेसू आमकां आपण दिता. क्रिसमसो काळ थोड्या दिसा आदी, थोड्या हप्त्या आदी आमच्या कपालार शीस घालून हो पवित्र काळ आमी आरंभ केल्लो. आणि हा पवित्र काळ आरंभ करता आसतना आमी उगडा साकडयेत जेजून आमकां आपण दिल्लें मागणे, उपास आनी दान तर 3 भक्तीक करण्यातय आमचे दिश्ट लावंक. आनी ह्या 3 भक्तीक करण्यो आनी आमचे भक्तीपणां कितें आसात ही सगळी म्हाका म्हज्या जिवितांत पवित्रपणाच्या वाटेन समकोवच्याक आदाराची जाय. आनी पवित्रपण जियोंक मुखार सरता आसतना विविध हंतांनी मनीस सलवता, विविध हंतांनी मनीस कश्ट जाता. कित्याक हो संवसार म्हाका बुलयता मोगाचे इश्टानो, हो संवसार म्हाका बुलयता, हो संवसार म्हाका वडणी दिता. थंयसर कितेंच ना, थंयसर वचनाका, म्हज्या फाटल्यान ये. कुशलकाय हांव तुका दिता, संतोष हांव तुका दिता. कित्याक सॅक्रिफायस करताय, कित्याक सॅक्रिफायस करताय, कित्याक त्याग करताय? ही जावन आसात चिंतना संवसाराची. पूण देव मनुष्य कुळाच्या मोगान भरला आनी तो म्हाका आनी तुका सांगता, हांव तुका अनाथ बरी सोडिना, बगार तुवें म्हजे सांगता आसय जाय. आनी ह्या कारणा खातीर तुजें जिवीत पवित्रपणान जी जाय तर तुका हांव दिता, तो जावन आसा पवित्रत्म. मोगाचे इश्टानो, आज हांवें आनी तुवें त्या पवित्रत्म्याक म्हज्या जिवितांत एक अवकाश दिवंक आसा. त्या पवित्रत्म्याक म्हज्या जिवितांत एक अवकाश दिवचे प्रयत्न हांवें करूंक आसा. म्हज्या काळजाचे दार हांवें उगडचे प्रयत्न करूंक आसा. हांव कितलीं भक्तीपणां करूंक पुरो, दिसाक कुरसावाट करूंक पुरो, उपास करूंक पुरो आनी कितें करूंक पुरो. पूण जर तर म्हज्या जिवितांत हांव क्रिस्ताक अवकाश दिना, जर म्हज्या जिवितांत हांव आनी एक क्रिस्त जावचे प्रयत्न करना जाल्यार तें संपूर्ण पवित्रपण न्ही. क्रिस्त म्हाका आनी तुका संपूर्ण पवित्रपणाच्या जिविताक ह्या घडये आपण दिवन आसा. आमच्या हात आमी जोडून आसा, क्रिस्तांतय आमची दिश्ट आमी लावन आसा. आनी ह्या घडये हे पवित्र उदक आमचे शेणयत आसतना तोच पवित्रत्म आमकां हर एकल्याक ताच्या सक्तीन बरोवन दी, ताच्या सक्तीन आमकां बरोवन दी. आमच्या जिवितांतले हर एक अडकळ पयस करून दी. पवित्रपणाच्या वाटेत हांव पयस वेता, खंयच्या संगतीत थावन हांव पयस वेता, कसली वडणी म्हज्या जिवितांत असल्या पवित्रपणांत म्हज्या क्रिस्ताक हांवें अवकाश दिवचे तावन म्हाका वडणी दिता. ह्या सगळ्या वडण्यांतले तूं म्हाका आदार करपा फावो कर, ह्या वडण्यांतले तूं म्हाका बचाव कर म्हूण आमी मागया. पवित्रज्ञा तूं आमकां सक्तेन बर, आशिर्वादांनी बर, क्रिस्ता सारकें जावंक तूं म्हाका आदार दी म्हूण जेसू लागीं ह्या घडये आमी मागया. आत्मीय नाळावागी अभिषेक ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರನ್ನು
ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರನ್ನ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ हातम चौबारिया ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. परतपि गव्य ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 पवित्रपणाचा वाटे नमका तू आधार दे. तुझ्या कृपेने सत्य नमका बरगणामी झिजलागी माग्या. हालेलुया 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 समी समी बश्या मगाच्या इष्टानो जोंच्या वंचलांत चवथ्या अध्यायांत आमकां जेसू आनी समारिया स्त्रियेचें गणित आमी वाचता. आनी ह्या जेसू आनी समारिया स्त्रियेच्या गणितांत ती स्त्री त्या दनपारांच्या वेळार त्या बाय लागीं आयिल्ली. उदक व्हरूंक ती आयिल्ली. जेजूक ती भेटता. जेजू लागीं ती संभाशण आराम करता. आनी जेन्ना ह्या संभाशणाचो अकरेसो वांटो आमी पळयता ती स्त्री जेजूक सारकें वळखता. तोच मेस्साया म्हणलें सत तिका कळीत जाता. आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमी पळयता. जोंसो अध्याय 4 थंयसर 28वें वाक्य आमकां कशें सांगता. तोवळ ती स्त्री आपलो कळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया, होच क्रिस्त गाय. ती स्त्री आपणाचो कळसो थंयच सोड शहराक गेली. थंयच्या लोकांक तिणें सांगलें, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया. एक घडीभर ह्या उतरांचो गुंडायेन अर्थ समजोवचें प्रयत्न करया. ती कळसो घेवन आयली
उदाक व्हरूंक आयिल्ली, पण निमाणें क्रिस्ताक भेटलेलो असो गुर्त म्हणल्यार बरी तो कळसो ती थंयच सोडता आनी पाटी आपणाच्या गांवाक वचून त्या सर्व लोकांक जेजू लागीं ती हाडटा. मोगाच्या इश्टानो, क्रिसमसो काळ आमकां हर एकल्याक ह्या समार्या स्त्रियेचे एक ल्हानशी करणी, एक स्पश्ट संदेश आमच्या काळजांत घालचें प्रयत्न करूंक आपण दिता. आमी ह्या काळार विविध प्राचित करता, विविध दंडोवणी आमी करता. जावंक पुरो आमी रांदवेचें जेवण जेवता, शुक्राराचे उपास करचे प्रयत्न करता, कांय तरी भक्तीपणा सडीत कुर्सावाट आसूंक पुरो वा इतर रितीर आसूंक पुरो, इल्लें सडीत भक्तीपण ह्या काळार आसा करचे प्रयत्न करता. आनी असो सगळो प्रतिफळ ती स्त्री, समार्याची स्त्री आज म्हाका आनी तुका एका रितीन एक नवें चिंताप आमच्या दोळ्या मुखार दवरचे प्रयत्न करता. आनी तें चिंताप जावन आसा ती स्त्री तो कळसो सोडून पाटी गेली आनी उपरांत लोकांक तिणें जेजू लागीं हाडलें. म्हाका इश्टानो, आज हांव आनी तूं ह्या देवळांत सोम्याच्या संगातपणांत करसूंक आमी आसा. हो क्रिसमसो काळ विविध रितीचें भक्तीपण, दंडोवणी, प्राचीत आमी करून आसा. आनी असो वांटो म्हणले बरी क्रिस्ताक भेटचे प्रयत्न सडीत चलता, पूण क्रिस्ताक भेटलेले असो वांटो म्हणले बरी हांवें आनी तुवें त्या स्त्रियेन केल्लें तें करणी, कळसो सोडून वेचें आनी क्रिस्ता लागीं पाटी येवचे प्रयत्न करी जाय. कळसो सोडून वेची एक ल्हानशी करणी, वही ल्हानशी करणी, पूण तो कळसो कसलो, ती वस्त कसली, ती सवय कसली, आज आमकां जेजू आमच्या जिवितांत एक संदेश दिवचे प्रयत्न करता. हांवें आनी तुवें आज जेजूच्या पांयां तळी कितेंगी सोडून वचूंक आसा. आज हांवें आनी तुवें जेजूच्या पांयां तळी कितेंगी सोडून वचूंक आसा. त्या स्त्रियेन कळसो सोडून वचून नवें जिवीत जियोवची वाट म्हाका आनी तुका तिणें दाखयली. ती आयली, कळसो सोडलो आनी ती गेली. कळसो नासतना गेली. क्रिस्ताक भेटलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत नव्या वाटेन समकता म्हणलो संदेश समार्याची स्त्री म्हाका आनी तुका समजयता. क्रिस्ताक भेटलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत एक म्हणया उगोवन क्रिस्ताच्या पांयांतळी सोडून वेचे प्रयत्न करूंक जेजू आज म्हाका आनी तुका आपण दिता. क्रिस्ताक भेटलेलो हर एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत एकच कत काय हांवें जेजूच्या पांयांतळी सोडून वचूंक जाय म्हणलो संदेश जेजू आज म्हाका आनी तुका सांगचे प्रयत्न करता. म्हाका इश्टानो, जेजू मुखार आमी आसा. ह्या घडये जेजू ताची कृपा आनी सकत आमचे थंय वचचें प्रयत्न करता. ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका त्या समार्या स्त्रियेच्या जिवितांत तो कळसो सोडून वेचे ती एक ल्हानशी करणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती असले एका करण्या मुखांतर क्रिस्ताक प्रसन्न करूंक हो क्रिसमसो काळ म्हाका आनी तुका आपण दिता. सोम्या मुखार आमी आसा. मोगाच्या इश्टानो, सोम्या मुखार ह्या घडये आमी आसा. कसली संगत हांवें जेजू मुखार आज सोडी जाय, कसली संगत जेजू मुखार हांवें मुखार सोडी जाय. म्हजे वायट गुण गी, म्हजी पाड उतरां गी, म्हजी खंय तरी अस्कत काय आसा गी, एक संगत आज जेजू मुखार हांवें सोडून वचोंक आसा. ह्या आराधनाचो फळ, ह्या क्रिसमसाचो फळ, ह्या भक्तीपणाचो फळ सोम्या मुखार हांवें आनी तुवें कांय तरी आज सोडून वचोंक आसा. म्हजी अस्कत काय आसूंक पुरो, म्हजी कांय तरी वटणी आसूंक पुरो, म्हजी पाड उतरांची सवय आसूंक पुरो, म्हजी एक वायट करणी आसूंक पुरो, कांय आसूंक पुरो, पूण जेजू म्हाका आनी तुका आज हांगा तावन पाटी येता आसतना सोम्याच्या पांयांतळी हांवें आनी तुवें एक कळसो सोडून वचूंक जाय, एक संगत सोडून वचूंक जाय. आनी ती सोडून वचूंक जाय तर मोगाच्या इश्टानो, सोम्याची कृपा आनी सकत आमकां हर एकल्याक गरज आसा. ह्या घडये आमचे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरया. आमचे हात आमच्या उस्क्यार उक्ते दवरया.
साध्य जाता तर आमच्या दोळे दांप्याना तर सम्याक आमी पळवया. जेजू म्हज्या आनी तुज्या मतींत आमच्या काळजांत खंयचीच एक संगत सोडून वच जाय म्हणून जेजू आमकां आपण दिता. खंयची ती संगत? कलो तो अवगण, कली ती असकत काय, आनी हें सोडून वच जाय तर सम्याची कृपा आनी सकत म्हाका गरज आसा. सम्याचो आदार म्हाका गरज आसा. ह्या घडये सम्याचो आदार मागोवंक आमकां सम्यायती करता आसतना, सम्याची कृपा मागच्याक गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना, ह्या मौनपणांत ह्या पवित्र जाग्यार समी म्हाका आनी तुका हांवें आनी तुवें सम्या मुखार कितेंगी सोडून वच जाय, सम्या मुखार कितेंगी अर्पण करून वच जाय म्हणून आमकां तो ह्या घडये आपण दिता. ह्या घडये युकरिस्तांतलो जेजू म्हाका आनी तुका ती सकत फावो करून दी. म्हज्या जिवितांतली एक अस्कतकाय, म्हज्या जिवितांतलें एक उणेपण, एक नालिसपण कितें तरी आमी सम्याच्या पांये तळी सोडूंक आनी नवें जिवीत आपणावंक ह्या घडये सम्याचो आदार आमी मागच्याक मुखार सरया. घे काळीज म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें, घे तो धन म्हजें, घे तो धन म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें, घे तो मन म्हजें, घे तो धन म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें. सांगाता गावया. घे काळीज म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें, घे तो मन म्हजें, घे तो धन म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें, घे तो मन म्हजें, घे तो धन म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें, घे सर्वस्व म्हजें. समय सामीत बिगल्या मुगाच्या इश्टानं जेजू मुखार ह्या घडये विनवणेच्या मागण्याक आमकां सम्यायती करता आसतना कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 130 आनी 2 गुंडा येतावन सर्वेस्पर हांव तुका उलो मारता, सम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान दी. गुंडा येतावन सम्या हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुजे कान दी. त्या घडये सम्या मुखार अशी आमी आमकां ताच्या पांये तळी समर्पण करच्याक आमकां आमी आयती जावया. मोगाच्या इश्टानो, समर्पण म्हळ्यार कितें? समर्पण म्हळ्यार आमच्या जिवितांत संपूर्ण हातोटी जेजूचेर दिवचे प्रयत्न. We give our total control in the hands of Jesus. म्हज्या जिवितांत म्हजी खुशी न्हय सम्या, तुजी खुशी जावं म्हणल्यार उतराकाल संपूर्ण हातोटी सम्याच्या पांयांतळी दवरचे प्रयत्न. जेजू मुखार अशी आमी आमकां ताच्या पांयांतळी समर्पण करया. युकरिस्तांतल्या मोगाळाची जेजू, तुज्या पांयांतळी अशी आमी हर एकली ह्या रादानांत, ह्या देवळांत आनी ह्या माध्यमा मुखांतर ह्या रादानांत आमी भाग घेवन आसा. आमकां हर एकल्यांक आमकां समी तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सम्या आमची खुशी न्ही बगर तुजी खुशी जावं म्हणून आमी आशेता. विविध हंतांनी ताळणी तेंते समय येताना, पवित्रपणाच्या वाटेन समकोंक म्हाका कश्ट मारतना, करेजमांत आचरण वेळार केल्ले ते निर्धार जियोंक कश्ट मारतना, विविध रितीची बुलावणी, विविध रितीची पोकळ आशा म्हज्या
खानानी हो संसार घालता आसतना सगळे सांडून हांवें तुज्या पांयांतळी येवंक तूं म्हाका आदार दी. म्हज्या जिवितांत सदांच तुजो जावन जियोंक म्हाका आदार दी. म्हज्या जिवितांत दंडलची स्थिती येत आसतना, विविध हंतांनी कश्टांची स्थिती येत आसतना सदांच तुजेर पातयेनी दवरूंक ह्या घडये समया हांव तुजो आदार आनी आशेता आनी म्हाकाच तुज्या पांयांतळी हांव तुका समर्पण करता. समर्पिता समर्पिता जिवीत आमचे समर्पिता 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 जिवीत आमचे समर्पिता. तुझ्या पांयांतळी आसचे हर एक पिडेस्तांक समया ह्या घडये प्रत्येक करून तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा. विविध हंतांनी मनीस कश्टता, प्रत्येक करून पिडा आमच्या पातकांचे वज म्हणले बरी मनशा कुळाचेर बेजला. ह्या घडये मंगळा जेजू आमच्या अस्कत कायकांनी पिडेक लागून कष्ट नासच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा. ह्या घडये ह्या देवळांत भाग्यवन आसच्या मदें जायते जाणां प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोन आसात, पिडेंतल्या सुटका खातीर मागोन आसात. त्या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. आस्पत्रेनी जायतीं जाणां बऱ्या भलायकेच्या आशेन थंयसर आसात, ICUंत आसात, कॅन्सर पिडे मरिफात कश्टांचे आसात, पाय दुख, गांठी दुख, काळजाची पिडा, विविध रितीचे मानसिक डिप्रेशन, एन्झायटी असलेल्या पिड्या मरिफात कश्ट नासच्या हर एका व्यक्तीक समया तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा. प्रत्येक करून एक भुरगो 8-10 वर्सांचो भुरगो जिनोश म्हणलो, ताका बरे भलायके खातीर मागच्या खातीर ताच्या आवयन आपण दिला. आस्पत्रेंत तो आसा, एडमीट जाला बरी भलायकी मेळच्या खातीर. एक आवय आपल्या पुता खातीर प्रत्येक करून युरिक ऍसीड सर्ट जावन ताची भलायकी पाड जालेली आसा आनी बरे भलायकी मागच्या खातीर. एक स्त्रियेचे शुगर इम्बॅलन्स जावन कठीण नित्राणीपण अस्कत काय तिका आसा, बरी भलायकी कुडीक सखत मेळच्या खातीर मागोन आसात. विविध हंतांनी मनीस बऱ्या पिडे भलायके खातीर मागोन आसा. मंगळा जेजू कश्टांच्या आमच्या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता आसतना तूं आमचो दैवीक वैज म्हणले सत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत घाल. तुज्या लागीं आयिल्ल्या हर एका पिडेस्तांक बरें केलें, सुशेग दिल्ले बरी मंगळा जेजू ज्या कोणा खातीर आमी मागोन आसा तांकां हर एकल्यांक सुशेग फावो कर, बरी भलायकी फावो कर आनी हर एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण करता. समर्पिता समर्पिता पीडा शिडा समर्पिता 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 पीडा शिडा समर्पिता. कुटुंबा जिवीत जियोंक कश्ट मारच्या हर एका जोड्याक समया तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. लग्ना बेस तुवें दिल्लें वर्तें तेणे आदावानी येवेक तुवें संगत हाडली. वाडा आनी सडा आनी संसार बरा म्हणल्यार उतराकाल पवित्र संस्कार मात्रम आनी सक्रामेंता मुखांतर तांकां तुवें एक केलें. मंगळा जेजू लग्ना जिवीत तुजे कुशेक कल्तीमान घालचें सत म्हणलें हर एका जोड्याच्या मोतींत घाल. लग्ना जिविताची पवित्रकाय तांणी जियोंच्या त्या संगतपणांत आसा म्हणलें सत तांणी समजूंक तांकां मोतीक उजवाड फावो कर. प्रत्येक करून विच्छेदन आनी डिवोर्स असल्या संगतीक रेवडावन आसच्या हर एका जोड्याक समया तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. ल्हान व्हड कारणाक लागून झगड्या आनी मानस्ताप आसच्या वेगळे जाल्ल्या हर एका जोड्याक समया तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. कुटुंबा जिवीत कश्ट जियोंक कश्ट मारच्या हर एका व्यक्तीक हर एका कुटुंबाच्या संध्याक समया तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. आमची कुटुंबां तूं पवित्र कर. कुटुंबा जिवितांत ल्हान व्हड कश्ट मारता आसतना आमकां तो सांबाळून व्हर. आमच्या कुटुंबा जिवितांत तो खरो मोग एकामेका तावन आमी वळखूंक त्या मोगांत जियोंक
आणि कुटुंबा जिविताची पवित्रताय आणि ताची घनता जियोंक सोमया हर एका जोड्याक तूं आशीर्वादीत कर आणि असल्या जोड्याक सोमया या घडये तुझ्या पांयतळी समर्पण करता हांव. समर्पिता समर्पिता कुटुंबा जिवीत समर्पिता 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 कुटुंबा जिवीत समर्पिता. विविध समय इरादे घेऊन तुझ्या पांयतळी आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीचे गरज तूं जाणाय सोमया. जावं पुरो आर्थीक समस्यांनी कश्ट आसात, मानसीक समस्यांनी कश्ट आसात, भुरग्यांचे युवाजनांचे कुटुंबांतले समस्या आसूंक पुरो, भुरग्यांचे बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चलोवंक कश्ट मारतात आसूंक पुरो. विविध हंतांनी आमी आमच्या जिवितांत विविध समस्या घेवन ह्या पुणशेताक आमी आयिल्ले आसा. मगळा जेजू तुज्या परजेक तूं जाणाय. इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतली उतरां आमी नियाळ केल्ली. अती 3:3 आनी मुखार तुका हांव तुज्या नांवान वळखता, तूं म्हजोस. आमकां हर एकल्यांक तूं वळखता, आमच्या गरजो तूं जाणाय. विविध अडचणी मध्ये आमचे जिवीत आमी जीवन आसा. ह्या घडये ही तुजी परसा प्रत्येक करून विविध समस्या घेवन तुजे मुखार आयिल्ले आसा. मगळा जेजू तूं जावन आसाय बुजवणदार, तूं जावन आसाय आमचे वजे हळू करसो. मत्तेवाचो अध्याय 11:20 आमकां सांगता, तुवें सांगलेली ती उतरां आमकां एका रितीन दादस्कायेन भरतात. म्हजे सरशी हांव तुमकां विशव दितलो. आमच्या काळजा मनाचे इरादे घेवन, तेसमा घेवन, आमच्या कुटुंबाचे समस्या घेवन, आर्थीक समस्या घेवन, रिणाचे समस्या घेवन, वावराचे समस्या घेवन, संबंधाचे समस्या घेवन आमी तुज्या मुखार आयिल्ले आसा. ह्यो गरजो तूं स्वीकार कर म्हणून आमी मागता आनी ह्यो सगळ्यो गरजो समया तुज्या पांयतळे मी समर्पण करता. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदरकळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आतां आमचे जोडया कसली गरज घेवन जेजू मुखार आमी आयल्या. आमच्यो खासगी आशा आसात, पत्रेक आसात, दुखां आसात, बेजाराय आसात. जेजू मुखार आमी समर्पण करया. तो जेजू आमकां आयकोन आसा, आमची दुखां पसूंक तो तयार आसा. तसो समी ह्या घडी आमकां आशिर्वाद दिवंक मुखार सरता आसतना सर्व आमच्यो गरजो तो स्वीकार करून दी. आमच्या कांदा वयले बारातीक वजें तो हळू करून दी. आमच्या जिवितांत आमी आशेता ते समाधान दसकाय आमकां सदांच फावो करून दी म्हण जेजू लागीं आमी मागया आनी ताची बेसावा घेवच्याक आमकां समी आयती करया. सुमिया जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सर्वणी सफळ सदान सामचे ते आम्ही बघी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना संतोष बरी काळजा आणि मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर वाटे मुझे नवी संगीत मेळटा थंयसर आवासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे उद्धार आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागतां तें मेळटलें संतोष बरी काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो सांजू हांव पॉल दुसरो ह्या पुणशेताक तुमकां मोगाचो स्वागत ताच्या मरिफात देवान आमची मागणी आयकल्ल्याक ताका अर्गां दिवंक आनी आमच्या गरजा ते सवा खातीर मागोवंक ह्या देव टेंपलांत आमी संगता जमल्या जडतेच्या दिसा देव मनशा कुळांतय प्रतिफळ आशेता वा फळां आशेता आमच्या जिवितांत आमी करचे हर एक भक्तीपण असा करचे हर एक बरी करणी देवाक मानवल्ली जाता मात्र न्ही आमच्या दिमाण दिसा वा जडतेच्या दिसा ती आमकां सरकारा जागोवच्याक उपकारता म्हणलें सत आयच्या सुवार्ते मरिफात जेजू समजोवचे प्रयत्न करता देखून हो करिस्माचो काळ विविध भक्तीपणां आमी आचरण करून आसा आनी हे सगळें भक्तीपण आमी करचें दान धन आमी करचो उपास सगळें आचरण आमकां हर एकल्यांक एक बरो क्रिस्तांव जावच्याक वा क्रिस्ता बरी जावच्याक आदाराचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी जेजू लागीं आमी मागया ही मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर हे घडीभर आमच्या पातकां सुखदास काडून सुमया लागचें बक्षान आमी मागया पदकाची दुखतरण सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सारून वायट दारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संस्कार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुझ्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकूळ
करुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जो पावल दुसऱ्याक तुवें तुज्या हिंडा सोदकिवंत गवळी केलोय, देखून आमी तुका आयच्या दिसा अर्गां दिता. आनी जशें ह्या संवसारांत ताणें आपल्या शेळयांक तुज्या उतराचो आनी संस्काराचो सुभाम सोरो दिवन मैपासान पोसलो, तशें ताच्या विनवणेन आमी सुमेस्तांक सर्गीच्या उतरावरत्या सुखाच्या सर्वाक पावून दादोशी कर म्हूण आमी मागता. आमच्या शम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतर प्रायर जल्माल्लो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरा पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोंक शेकेमांक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आपलें हिंड सरयतात, तुका ताचे सशी धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतनाक गेलो. तांणी ताका पयसतावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगे लागले, पळय सपनली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एक बांयंत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया, उपरांत ताचीं सपनां कितें जातलीं म्हूण पळयव्या. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक ताच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारयनाकात, उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयंत ताका आमी घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशीन ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतालो. जुजे आपल्या भावा सरशीं पावतच तांणी ताचो लांब हाताचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलियादांव इजिप्ताक वेतालो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारूंक ताची खून लिपोवन दवरल्याक आमकां कितें फायदो. आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितें जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्तामाचो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयांच्या नाणयांक इश्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयंतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवान एक दुखोल धाडलो. ताचें उदर पोशणूच ताणें कान सोडले. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम कर विकलोलो जुजे तो.
ताणी सांकळीनी बांदले ताची गोमटी सरळांक अर्निली ताणे सांगून दिल्ले घडास सर्वेस्पराचें उतर सजायस तो कश्टालो सर्वेस्परान केल्ल्या असर्याचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो लोकापतीन ताका सुडका दिली आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्याचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्याचो उगडास करा. तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत मानलेल्या सासनी जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगले आनी एक ओपार ऐका. एकलो भयंकर आसलो ताणी एक दाकामळो लायलो ताचे भोंवती एक वय घाली ताच्या मदें दाका रोसाक एक गण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदले. उपरांत मळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. वळपीकचो वेळ येताच गेणी बाबती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकला सरशी धाडले पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें. एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फतरायलो. परत्यान ताणें पयल्यांच्या परस चड हेर साकरांक धाडलें पूण व्हंकलांनी ताकाय तेच परी चलयलें. शेवट ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पूण ते मर्याद दितले म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणूं लागले आळे दायजाचो वारीसदार येया आमी ताका लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर व्हडण घाल जिवेशी मारलो. तर दाका मळे सुद्दां न्ही पाटी येताच त्या व्हंकलांच्या कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. ते म्हणाले नसत्यांक तो लागाड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतल्यांक घेणेक दितलो. ताका जेसू म्हणालो पवित्र पुस्तक हें बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मो. बांदप्यार उपकार ना म्हणून सांडलो फातरच जावंक पावलो मोल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फरिजेव ताच्या वपारी आयकल्या वेळार आपणाच्या विशयान तो उलयता म्हूण ते समजले. ताका ते कैद करते पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो मातेवाच्या सुवार्तेंतली वोपार आमी आयकली. दाकामळ्याच्या व्हंकलांची वोपार पॅरेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट. आमच्या जिविताच्या निमाणे
आमकां एक झडती म्हणली आसा. मत्तेवाच्या वांजेलाक वा चारी वांजेलाक आमी पाटी गेल्यार जेजू आमकां आमच्या जिवितांत एक झडती म्हणली आसा म्हणले सत परत आनी परत आमकां समजयता. आनी हे दिशेन आयच्या सुवार्थेंतली ही ओपार आमकां ताणें सांगली. पूण ही ओपारेक आमी पाटी वेता आसतना एक कॉन्टेक्च्युअलायझींग आमी केल्यार सन्निवेश आमी पळयल्यार मत्तेवाचो वांजेल 21 मुखली ओपार ही जेजू येदोळूचो जेरुसलेमाक येवन पावला. म्हणजे रामाचो आयतार की तेव्हा आमी आचरण करता ते गडीत जाला. आनी ताच्या उपरांतल्या 1 या 2 दिसां भितर जेजून ही ओपार थंयसर आसलेल्या फारिजेवांक वा शास्त्र्यांक सांगलेली जावन आसा. म्हणजे जेजूच्या जिविताचो निमाणो हप्तो म्हणले बरी ह्या ओपारीचो सन्निवेश आमी समजोवयेत. आनी थंयसर जेजून ही ओपार सांगता आसतना ताचो टार्गेट ग्रूप कोण आसलो? टार्गेट ग्रूप आसलो शास्त्री आनी फारिजेव. आनी कित्याक ही ओपार जेजून त्या सन्निवेशार सांगली? कित्याक म्हळ्यार जेजून अंत्यकाळ वा परोजिया जेजूचे दुसरे येण्या सोंपरो वा जेराल झडती आसूंक पुरो वा आमची वैयक्तीक झडती आसूंक पुरो ह्या वेळार देव मनशा कुळांत कितें आशेता हें सत समजोवच्या खातीर जेजून ही ओपार त्या लोकां मुखार दवरली. देखून हांगासर ह्या ओपारेक आमी पाटी वेता आसतना कितें आमी पळयता? एक धनी आसा, ताचे एक भुंय आसली, ताणें थंयसर दाका मळो लायलो आनी थंयसर वय घाली सगळें बरें केलें, पुरा सगळें घालें. आनी ताच्या उपरांत तो गेणीक दिवन तो गेलो. आनी दिल्या उपरांत गेणी बाबतींत ताणें फळ वा ताचो एक दनयाचो वांटो म्हूण आसा, दनयाचो वांटो ताणें दी जाय. आनी तो वांटो आशेवन धनी ताच्या मनशांक धाडटा, पूण ते व्हंकलांचे तांकां मान्न बडयतात. निमाणे धनी ताच्या पुताकच धाडटा, ताकाय ते जिवेशी मारतात. म्हळ्यार देवान मनशा कुळांत आशेल्लें प्रतिफळ आनी त्या प्रतिफळ आशेल्ल्याचो गुर्त म्हणले बरी धाडलेले आसूंक पुरो, प्रवादी आसूंक पुरो. आनी निमाणे जेजूकूच ताणें धाडलें, ताच्या पुताक ताणें धाडलें, पूण निमाणे ताच्या पुताकी तांणी जिवेशी मारले. आनी ह्या मरिफात वक्ला त्या जाग्याचेर आपणाची राजवडकी सोलोवंक प्रयत्न ते करतात जाल्यार निमाणे ते राज तांकां मेळना. असो अर्थ कितें? एका कुशीन मनशाच्या जिवितांत देव तटस्थपण स्विकार करिना. आमी स्टेरिलिटी म्हणटा तटस्थपण, तें देव स्विकार करूंक तयार ना. देव मनशाच्या जिवितांत ताणें कोटेपणांतच आस जाय म्हणून देव आशेना वा तें देव स्विकार करिना. गॉड डजंट एक्सपेक्ट स्टेरिलिटी अँड विकेडनेस, बट गॉड एक्सपेक्ट्स दॅट वी शूड गिव अ चान्स फॉर रिपेंटन्स अँड रिन्यूवल ऑफ लायफ. आमच्या जिवितांत तें तटस्थपण आनी कोटेपण देव आशेना, बदलाक देव आमच्या जिवितांत पश्चाताप आनी जिनी परिवर्तन आशेता. पश्चाताप आनी जिनी परिवर्तन. देखून जेजूच्या सुवार्थेक आमी चारी वांजेला पाटी गेल्यार जेजून ताची सुवार्ता वा परगट मिसांव आरंभ करता आसतना पातकी जिनी बदला बरी खबर सत्मन्य व्हडल्या उतराकालच हें मिसांव ताणें आरंभ केल्लें. आनी देव कितें आशेता तें स्पश्ट चित्रान जेजून ताच्या परगट मिसावांत दिलें. देखून देव मनशा कुळांत तें प्रतिफळ आशेता, पूण मनीस सबारपोटी देवूंक अस्कत गायन ताचे पडणी जाता. म्हणयत आमच्या देशेंत एक फिरगजेंत एक पोटी एका फिरगजेंत जाल्लें घडीतें तांकां बरो फिरगजेक बरो जागो आसलो, पूण त्या जाग्यार कितें करचें म्हणून कळीत नासलें. आनी एक नवो तरणाटो ह्या जाग थंयसर विगार जावन पावलो. आनी पावलेंच ताणें त्या जाग्यार कितें करचें म्हणून इल्लें लोकां तावन आनी फिरगसगारां तावन आनी इल्ले थोड्या मलगड्यां तावन विचार विनिमय केल्या उपरांत त्या जाग्यार माडयेचेर रोंपी लायल्यार बऱ्यो जातीत म्हणून चिंतून तांणी तो निर्धार घेतलो. आनी ताचे उपरांत त्यो माडयेच्यो रोंप्यो हाडूंक ते एका जाग्याक गेले, एका नर्सरीक गेले, बऱ्यो रोंप्यो तांणी गेल्यो हाडून आयले. आनी ताचे उपरांत जेसीब हाडून जागो सगळो लेवेल केलो, गुंडयो काडल्यो आनी ताचे उपरांत ते लावंक एका मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलें. लायिल्ले मनीस ते आमच्या गांवचे न्ही, मे बी गांव इल्ले गटाचे आसले. आनी तांणी ते रोंप्यो लायल्यो. रोंप्यो लावन जाल्या उपरांत उदक घालें, ताका ईट घालो, पूण रोंप्यो वयर येनात, रोंप्यो वयर येनात. परत्यान 1 म्हयनो जालो, 1.5 म्हयनो जालो, रोंप्यो वयर येनात. उदक घालते आसात, ईट पडला, पुरो जाला, पूण रोंप्यो वयर येनात. फिरगसगारांत थोडे तोटागार आसले तांकां आपयलें,
पिकारान तांकां दाखयले काले जाते कळ्ळा ना म्हाका रोंप्यो घाले न्ही ताका परत्यान इल्लो ईट घाली फादर पळय इल्ले सोरमणांनी घालना काले म्हणी कर पळया इल्लो रोंप्यो वयर येतल्यो म्हणून परत्यान सारें घालें परत्यान सोरमण घालो उदक घालें रोंप्यो भायर येना वयर येनात वाडानात वाडा वळना रोंप्यांची देखून एक मलगडो मनीस एक दीस म्हणालो फादर ते एक लायिल्ले पळया म्हणून सांगून ताणें त्या गुंडयेक देवून एक रोंपी उस्तून वयर काडली उस्तून वयर पळयतना घाले धाडचे लायिल्ल्या मनशांनी ताचें प्लास्टीक आसता पळया प्लास्टीक काडूं ना तशें तशें निट्ट लावन सोडल्या देखून कितलेंय ईट घाला कितलेंय उदक घाला खाली करा रोंपी वयर येताय रोंपी वयर येवना ते दळा घडलें ह्यो एक रोंपी न्ही सादारण 2000 माडयांच्यो रोंप्यो लायल्यात पुरो ताणें काडीच्यो पडल्यो परत्यान लायच्यो पडल्यो आतां सादारण 1 वर्स चड जालें आतां रोंप्यो बऱ्यो वाडल्यात हाचो अर्थ कितें मोगाचें इश्टानो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव उदक घालता सारें घालता वत दिता बरें दिता पुरो दिता म्हळ्यार आमकां संस्कार दिता आमकां येवकरिस्त दिता देवाच्या उतराचो नियाळ दिता सगळें देव दिता पूण देव कितें आशेता देव प्रतिफळ आशेता आमी माडाच्या मुळाक बरें सोरमण घालना सारें घालना पळय उपरांत वयर पळयतना नाल्ल दिसना जाल्यार आमकां बेजाराय जायना तेच परी जाता मनशाच्या जिवितांत देव फळ आशेता पूण फळ दिसून येना देखून आज झडटेच्या दिसाचे चिंताप द पॅरेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट हें चिंताप आमच्या मुखार दवरना देवाच्या मुखार आमी येता आसतना देव आमचे तोंड कितें आशेता मोगाचें जिवीत नितीचें जिवीत दयाळेच्यो करण्यो हें सगळें देव आशेता देखून असलें प्रतिफळ आमच्या जिवितांत घेवन देवा मुखार वचत जाय म्हणलें चिंताप जेजूचें जावन आसा सुवार्थेन तेंच चिंताप जेजू आमकां दिवंक आशेता देखून मोगाचें इश्टानो ह्या करिज्माच्या काळार आमी आसा करचें हर एक भक्तीपण आमी आसा करचें हर एक बरी करणी कितें आसा हें सगळें आमच्या जिवितांत बरें प्रतिफळ आसा करच्याक आनी म्हज्या आनी तुज्या झडटेच्या दिसा त्या प्रतिफळांची पट्टी घेवन सोम्या मुखार आमी पावच्याक हे युकरिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं आमेन. तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सेर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र अज्ञात धाडून बदलून दी मासरता क्रिस्ताच्या किरकोळकार समोला ओपून दी ताव मोगा आमची लागोड कामा सुफळ कर म्हूण मागता आमची लागोड कामा सुफळ कर म्हूण मागता हरपूच्याक तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मासरता क्रिस्ताच्या. म्हज्या मगाचेनो आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनागणी नेहमी आमच्या जगाच्या पयसच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सरपदवेदार आणि बहुवर्त्या देवा सांजो हांव पावल तुज्या भाग्यवंताच्या उगडा साखो यज्ञ समर्पण तुज्या तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळसाव भारुया. आमीन. सर्वेस्वर
उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदर आणि सस्ताच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदोनी ती सोनी आमच्या फायद्यासो. जो पॉल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां देर दिता ताचे गिन्यान ताचे शिकवण आमचे गिन्यान उस वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय सर्गी तुका बापा संवसाराच्या सुरवेर तावन मनीस तुज्या बरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं त्या दांगा एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन सावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोड नासलें तेन्ना बवडा मोगान तुवें आम समोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पाताक नासलेलो जावन आपणाकच आमच्या अधीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपल्या आतां सर्ग आनी संवसारामध्ये विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापनच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमांक तो जेवणार बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता सगळे रस्ना आपणा सवे बापाच्या विंगेन परतून हाडूंक आपण कुर्सार रगत वारूंक वेता म्हण जाणा जावन ताणें दाखवायनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात तरी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशे पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडा साक करात. बवडत सुगट परगट होया तुझे मरण आम्ही समरता तुझे जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्याचे सूर आम्ही ओळखता. जेजू आमचे पास कनी सरणत असली शांती देखून तसो उगडास करून त्याच्या मरण आणि जीवनपण आम्ही संभ्रमता आणि त्याच्या येण्याच्या बागी दिसाक आम्ही आशेवन रावता. देखून विश्वास यांनी कर्या देवा मनशान तुजी इश्टगात नव्यान जोडून घेतल्या तीच बली आता आम्ही तुका समर्पिता. कनवळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानात वांटो दोलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आणि पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बेदळी वेगळा सर नासलेले केस कडीन तांकां एकठांय लिओ आमच्या बगेवन बापाच्या आणि पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आणि काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ.
काकुळदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक तुझ्या गोपांत घे एक दीस तांचे बराबर आनी ओंकार मरिये देवाच्या माई संगाती सांज जेती सोपती आनी तुझ्या धर्मदूता संगाती भाग्यवंत कशी तुझ्या भाग्यवंता मध्ये तुझ्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा हो वेळ पावसर तुझ्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावं सस्ताक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वाचूंक पावतेले हांव त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तालणेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नातावन पिडेशिरेतावन आमकां सदांच राखून वर ह्या जिवितांत समाधान ददस्काय आमकां सर्वांक दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय मदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पदकां तूं पळय नाका पूण आमचो मेस्तांच्या बवडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे येतानी रसोड चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमची सोबे आसो मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूट आनी रगत आमी आतां सिंक वेता ती आमचेर चडट्यांनी केस तरेन जावं तुमच्या काकुळटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद जावं हो जिवंत क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लबला आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडरा राव सदांच आमच्या काळजा ये वेगी ये आमच्या बिडरा राव सदांच आमच्या काळजा जिविताचे कांतो आत्म्याचे पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा ये वेगी ये आमच्या
बिडरा राव सदांच आमच्या काळजात. सास्वीक दैवीक सप्तून संसार आयलो लोतून मनशा तुळा कोरोची दिल्लो तुझे खान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे खान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडरा राव सदांच आमच्या काळजात. ये बेगी ये आमच्या बिडरा राव सदांच आमच्या काळजात. प्रार्थया. सर्वेस परापेतीच्या बापा सांजो पावल दुसऱ्याच्या परबे दिसा दिनवाशी काळसान तुझे किरीत मोगाची देणी आमी घेतल्या. आमच्या जिणयेंत फळादीक सावन ती आमकां ह्या विनाशी जिवितांत ससनाच्या जिविताच्या मार्गान फुडें वचूंक गरजेचो आदार दिवं आनी उपरांत सर्गींच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळो सो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. समिस्त आमी ती बिगालिया नव्याना काय तिसाव्या. सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोगूरची जिविता इंडाक तुज्या दिली व्हड मेलफां भाग्यवान जुवा पावल दुसऱ्या वंदितां सेवकीं तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा
भगवान सोम पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें, ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकरिस्त समूह केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरिये समूह केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळोवंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. समेस्त आमी बसया. म्हाका चेस्टानो ही घडी बरं सांजो हांव पावल दुसऱ्याच्या मजती मरिफात देवान आमची मागणी आयकून आमच्या गरजांक पावल्ल्या खातीर एक घडी भर ताका अर्गां दिवंक फावो. कीर्तन नुरा मोर वळ एक आमकां सांगता, सर्वेस्परा करसिया कित्याक तो बरो, तसो विश्वास मोग ताक सस्नाक ताकता. देव मनशा कुळाच्या मोगान भरला. देव मनशा कुळांतय तसो मोग विशेशांतांनी दाखयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सौम्यान आमकां दाखयलेलो मोग आनी विश्वासीपण अर्गां दिवंक फावो. देखून ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत सौम्याक अर्गां दिवंक मुखार सरता आसतना जायते अर्गां उरले ह्या घडये हांगासर आसात. एकल्यान गरबांचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. एकलो घराचें लॉन फावो जाल्ल्याक ताका देवाक अर्गां दिता. एकले सुडाळ उलोवंक फावो जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. 10 वर्सां तावन मागून आसलेलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. परिक्षा बऱ्यान बरोवंक जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. 2 जाणां मागलेलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दितात. एकल्याक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता. एकलो देवाक हांगा येवंक फावो जाल्ल्याक ह्या पुणताळाक येवंक फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. एकले गांठी दुखीची पिडा गूण जावन आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. एकलो जाग्याक बरो गिरायक आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी सुख संतोष लाभलेल्या खातीर 2 जाणां देवाक अर्गां दितात. आनी भाव भयणी मदें संबंध वा समाधान मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता. ह्या सर्व अर्गां उरल्या सांगता आमच्या जिवितांत सांजो हांव पावल दुसऱ्याच्या माजतीन देवान बरेंपणां केल्या. ह्या सर्वांचो उपकार बाडून आमी सांगता म्हणया, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, नमस्कार तुका सुमया जेजू, वाकणी तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थया. भोव काकुळदारा बापा, जो पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या मिनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णितल्या. ताच्या मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें दिल्ल्याक तुका आमी दिनवासता. ताचे परी भगवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षां जियोवच्याक आमकां बोळ दी आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सांजो हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा पासत देवा लागीं विनंती कर. ये भगवान सो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास व्हरतो तो तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तो सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तो मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी चिनीची येवंक आमकां कमाव कर. तुजी भगवन चिनी आमच्या जिविताक प्रेरण साव. आमी सदांच कुर्सयल्या जेजूतय आमची दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आमचे दोळे आमी दंप्या आनी ह्या घडये विविध तेसांवां इरादे घेवन ह्या पुणतळाक आमी हांगासर आयलेली आसा. म्हाका चेष्टनो सांजो हांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमचे सर्व इरादे तेसांवां गरजो आमचे आकांत मागणी सगळे ताका भेटोवच्याक मुखार सरया. जायते थोडे विशेष तेसांवां खातीर ह्या घडये मागोवंक आमकां आपण दिता.
5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागतात. एकल्याक शेळीची पिडा गोंड जावंक, एकल्याक जाग्याची केस बेगीन तीर्माण जावच्या खातीर, 5 जाणांक बरें फलितांश मेळोवंक, शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, गोरवांच्या कंकराट रावोवंक आनी शिकपांत यशस्वी मेळोवंक, 13 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्याचे जागो नावार जावंक, जाग्याचे समस्या परिहार जावंक, पोटाची दूख गूण जावंक, 6 जाणांक बरें काम मेळोवंक, सर्जरी जाल्लो गायी बेगीन गूण जावंक, 3 वर्सां आदी भायर पडलेली मोदी मेळोवंक, दवेच्या भुरग्याचे डिप्रेशन गूण जावंक आनी परिक्षेंत बरें फलितांश मेळच्या खातीर 2 जाणां मागतात. 6 जाणां घरांत शांती समाधान मेळच्या खातीर मागोन आसात. सोरो सोडून बरी जिणी जियोवच्या खातीर, गँग्रीन गायी गूण जावच्या खातीर, ल्हानशा बाळशाक मेंदवांतले समस्ये गूण जावच्या खातीर, बरो घर जागो मेळोवंक, RTC वेग्गी हाताक मेळच्या खातीर, जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर, जाग्याचे 9/11 फॉर्म जाता तितले वेग्गी मेळच्या खातीर, सर क्रिस्तांवांनी एका निजा देवाक आराधन करूंक, शिरांची पिडा गूण जावंक, वाटेचे समस्या परिहार जावंक, शुगर आनी पांय सुस्ये गूण जावंक, इराण इस्रायल अमेरिका मदलें झूज रावोंक, अक्रिस्तांव कुटुंबाची मोत उजवाडावन क्रिस्तांव कुटुंबाक दोशें रावोंक, कातीची पिडा गूण जावंक, स्टेफी फेर्नांडीसीची कॅन्सर पिडा गूण जावंक. ह्या सर्व इराद्या खातीर या तेसावेले इराद नवे नवेळी आमी मागता आसतना म्हाका चेष्टान एक घडी बरं आमचे इरादे जेसू मुखार हाडया. सांजो पॉल दुसऱ्याच्या मजतीन देवान आमकां आशिर्वादांनी भरला. जायती मागणी आमी ताच्या मुखार दवरन आसा. ह्या घडये आमच्यो वैयक्तीक तेसावां आमच्या कुटुंबा खातीर आसूंक पुरो, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आसूंक पुरो, आमचे बिझनेस कामाचे खातीर आसूंक पुरो, आमचे मोतीच्या समाधाना खातीर आसूंक पुरो. ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. जायती जाणां बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसात. ह्या घडये जो पॉल दुसऱ्याच्या तेसाव मजती मरिफात देव आमच्या गरजांक पावून दी म्हणून आमी मागया. आत आमच्या उबारया जेजू लागीं आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. वटल्या समयाची स्तुती आमी करया. मगळा जेजू तुजे मुखार ही तुजी परसा तांच्या गरजो घेवन आयल्या, तांची तेसावां घेवन आयल्यात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जायती जाणां तुजे लागीं आयिल्लीं विविध गरजो घेवन आनी त्यो गरजो तुवें पताक पावयली, तांकां भलायकी दिली, तांकां खावंक जेवंक दिलें, तांच्या गरजांक तूं पावलय आनी अमरिफात तूं आमचो देव आमचो मोग करचो म्हणलें दाखयलें. आज त्याच पातयेन व्हडा बरवशान आनी बावाडटान ह्या सर्व गरजां खातीर आमी मागून आसा. त्यो गरजो तो स्विकार कर. जो पॉल दुसऱ्याच्या मजतीन आनी विनंतीन ह्यो गरजो देवा तुजे मुखार आमी दवरता. आमच्या गरजांक तो पाव आदार दी. समाधान दोदोसकाय आमकां तूं फावो कर. बरी भलायकी आमकां फावो कर. कुटुंबांत बरेंपण आमकां तूं फावो कर. हाती घेतिल्ली सर्व योजना पंथाक पळय. आमच्या कामाच्या जाग्याचेर, आमच्या बिझनेसाचेर, आमच्या दिसपट्ट्या वावराचेर आशिर्वाद कर. भुरग्या बाळांक जाणटे काय फावो कर. ह्या दिसांनी PUC डिग्री 10वीची भुरगीं परीक्षा तयारी करनासतना सगळी परीक्षा बऱ्यान बरोवंक तांकां तूं आदार फावो कर म्हूण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार सुनो तूं आमकां पाव येवकारिस्त आमकां करो मोग शिकय आनी मरियेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मरिये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणून आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी श्रीवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. घेवन दी मरिये देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदांच घडी भर आमच्या हात आमी जोडया दोळे आमच्या दंप्या विशेष करून पिडेस्तांचे खातीर मागता आसतना आमची पिडा शिडा ल्हानवड पिडा जिवितांत आमी कश्ट नासाव आमची ल्हानवड जावं पुरो कांय गांठी दूख आसा पेंटाची दूख आसा प्रत्येक करून असले ल्हानवड दुखी सम्या तुज्या पांयां तळी समर्पण करता. बऱ्या भलायकेचे ताणें आमकां आनी आमी कोणा खातीर मागोन आसा. कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट आसा. जायतीं जाणां आस्पत्र्यांनी आसात ह्या दिसांनी आनी कठीण पिडे वरवीं कश्ट आसचे आमच्या भाव भयणींचो आमच्या कुटुंबाच्या हर एक आसा त्यांचो एक घडी भर आमी उगडास करया. आमच्या घरांनी आसात, आमचे मलगडी आसात, अंतुळना निधन आसात.
जायते जाणां बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागून आसच्या हर एका व्यक्तींचो एक घडी बरो आमी उगडास करया आनी आमची पिडा सिडा शमयाक समर्पण करया. शमयाचे नांवी आम सोदा आनी रसला सगळी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थया आमचे हात आमच्या माथ्याचेर आमी दवरया. सर्व आमचे हात आमच्या माथ्याचेर आमी दवरया. दोळे आमचे दंपया आनी बऱ्या भलायके खातीर जेजू लागीं आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेसां कश्टां दुखांत अडचणीन सांपडलेल्या तुवें मोवाळाय दाखयली तांकां गूण केली. तेच परी तुजो पूत ससेवाक जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगोवंक आनी बावार्थांत जिवंक प्रेरण दिले. ताच्या विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय. आमची पिडा गूण कर. हांगासर मागोन आसच्या आमच्या समेस्तांक आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवार. आमचे विनवण्यो तुज्या मुखार दवरता हांव तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आतां आमी जोडया समयाची बेसांवां घेवंक आमी आयते जाता आसतना विशेश करून आज हांगासर जेवणाक आमकां कुमक केल्ले आसात आनी दान दिल्ले आसात. मिशेल लोबलूट्स वाडो, मेल्विन अनुषा लोबलूट्स, फेल्सिडे सकाटील, जेनिफर मेल्विन रोड्रिगस, रोशन पिंटो सांतोन वाडो, पिरिती कुटिनो कुर्ग, बेनेडिक्ट सीमा डिसोजा फेरार, लीना मंथेरो बलांकनी ह्या सर्व व्यक्ती खातीर आमी ह्या घडये मागया. तांणी दिल्लें थान तांणी करची कुमक देवाक मेसवणीक जावं दी आनी आज तांणी ह्या पुणशताच्या बऱ्या कामा खातीर दान दिलां आसता. सोमी तांच्या बऱ्या मनाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हण आमी मागया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवान सुवापाल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तसो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिव. आमेन. भगवान सुवापाल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेसो पटलो करून सेवे साकऱ्याची मनशां जावन तुमकां गटाय मेळो. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान ससनाक संतोष भोगोवंक तुमी फावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. वसनिया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देखन बश्या मोगाच्या इश्टानो ह्या नव्यान हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक परत आमी देव बरें करूं म्हणटा. परत हांगासर आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्ले आसात आनी फेस्त मीस दिल्लें आसा. देखन तांणी मुखार येवन इमानाची वास स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. मिशाल लोबो लुट्स, मेल्विन अनुषा लोबो लुट्स, फेल्सिडे सकाटील, जेनिफर मेल्विन रोड्रिगस, रोशन पिंटो सांतोन वाडो, प्रीति कुटिनो कुर्ग, बेनेडिक्ट सीमा डी सिल्वा फेरार, लीना मंथेरो बलांकणी. देखन तुमी हांगासर आसात. देखन तुमी मुखार येवन ही मनाची वास स्विकार करच्याक विनंती करता. समेस्त आमी उबी रावया. आमी सिंकवेच्या जेवणाचेर समयाचो आदार आमी मागया. एक घडीभर आमच्या हात आमी जोडया आनी ह्या घडये हें जेवण आमकां स्पॉन्सर केल्ल्या सर्वांचेर पुणशतांत विविध सेवा दिवच्या सर्वांचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी. हांगासर बाब जेसुदास संगतास धर्म भयणी आसात आनी हांगासर बचपे फिरगसगारां जायतीं जाणां बऱ्या सेवेचो मनोभाव ह्या पुणशतांत दाखयतात आनी हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्वांक सोमी आशिर्वाद घालून दी. संगीत दिल्ल्या मानेस डेनिसाचेर, गायन केल्ल्या गायन पंगडाचेर आनी लायव्ह टेलिकास्ट करच्या माध्यमाचेर आनी हे जेवण आयते केल्ल्या कॅटरिंगाचेर सर्वांचेर सोम्याचो आशिर्वाद मागया. आमी सिंकवेच्या जेवणाचेर सोम्याचो आदार आमी मागया. प्रार्थया. सगळींच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू मुखांतर आमच्या गरजांक तो पावताय तुका जावं अर्गा.
परत आनी परत जॉन पॉल दुसरो ह्या पुनशतान संगत मेळोवन तुका स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक आमकां तुवें संगता हाडलां तुका जावं अर्गां. आज आमी हांगासर करचिल्लो वेळ आमकां हर एकल्यांक बरेपणाचो जावं दी. आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक बरेपण तूं फावो कर आनी सांगतच आमी सिंकवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांक ताच्या मुखल्या वावरांत आदार फावो कर. हे जेवण हांगासर दिल्ल्या स्पॉन्सर केल्ल्या सर्वांक तुजे बेसांत दी. तांणी केल्ल्या त्या ध्यान त्याग सॅक्रिफिसाचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल. सांगता समाज सुमेस्तांक तुज्या सत्तेन तूं भर. सांजो पल दुसऱ्याच्या मजतीन तुज्या आशिर्वादान आमचें जिवीत पवित्रपणाच्या वाटेन सोमकोंक सदांच तूं आमकां आदार दी. हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तो आपुलबा येसो कुटुंबाक तो मधुर आसलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तो आपुलबा येसो कुटुंबाक तो मधुर आसलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Moshikaylo Bhaktum Bhage Vanmaryeso Srich Kaulik Povisa Beso Krista Darvukdam Kulo Dillo Eucharistan So Moshikaylo Bhaktum Bhage Vanmaryeso Bhage Paul दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तूं आपुलबा येसो कुटुंबाक तो मधुर आसलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तूं आपुलबा येसो कुटुंबाक तो मधुर आसलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Cristaso पाटलाव करूंक प्रेरणतो मोक्षाने सोडच्याक आमकां आदर्श तो कुटुंबांनी एकवट सोडच्याक कारण तो दैवीक आपुलकी सोबत भक्त तो Cristaso पाटलाव करूंक प्रेरणतो मोक्षाने सोडच्याक आमकां आदर्श तो कुटुंबांनी एकवट सोडच्या कारण तो दैवीक आपुलकी सोबत भक्त तो. Paul दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तूं आपुलबा येसो कुटुंबाक तो मधुर आसलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तूं आपुलबा येसो कुटुंबाक तो मधुर आसलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वादे आमकां मागीर वंशवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर मगे पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे पवित्र आत्मेचे नावे आमेन.